Namaskaru, हांव Urmila Prabhu, an international storyteller and story coach. तुमगेल खातीर आयज गंमत काणी घेवन आयल्या. ही काणी एक 15-20 वर्सां पयली काणी. हांव तेन्ना हायस्कूल टिचर आशिल्ली. म्हगेल क्लासांत एक चेडो आशिल्लो. मोगाचो आनमालो. कितलीकी वर्सां जाल्लेलो आनी फस्ट चेडलो तांगेल फुल्ल जनरेशनांत. म्हळ्यार भारी ताका एक मोग कोरून दवरला म्हळ्यार कसाने खावून गुलगुली आशिल्लो. गाण म्हळ्यार कसाने चाबून घास काडया म्हूण दिसताशिल्लें. तशें आशिल्लो तो चेडलो. कळ्ळें? इतलो मोग आशिल्लो म्हळ्यार आनमान ताका कसनय सांगचें ना. ताण सांगेल करेक्ट, ताण कसनय केलेलें करेक्ट आशिल्लो. आमगेल स्कूल 7:05 स्टार्ट जावची आशिल्ली. फस्ट बेल 7:05, 7:10, 7:15, 7:30 हागेल पत्तो ना. हाण केदान उठयलें तेदान फाल्ल जावचें. कळ्ळें? केदानय येवचें आशिल्लें. युनिफॉर्म आयंड ना, बुक्स हाडले हाणा जाल्यार चलता. सक्कड आशिल्लें. कळ्ळें? सक्कड जण थकलींची सलवलींची ताका सांगून प्रिंसिपल, डिसिप्लीन टिचर, प्रिफेक्ट, हेड बॉय, हेड गर्ल ताका सांग तागेल अण्णा सांग तागेल अम्मा सांग, कांय प्रयोजन ना. हांव म्हगेल क्लासांत एक प्रॅक्टीस करची आशिल्लें. एप्रिसिएशन टायम. नित्याची सकाळीं फुडें एक 3-4 मिनटां खंयच्याय स्टुडंटाक एप्रिशिएट करचें आनी सक्कड चेडवान तांकां एप्रिशिएट करचें. कसनय एक लायक क्वॉलिटी सांगून. ह्या रवीक कसं एप्रिशिएट करचें म्हूण कोचनाशिल्लें. बुक्स हाडचे ना, होमवर्क करचें ना, हळोवचें ना, युनिफॉर्म आयंड ना, कसनय ना. पण 1-2 वेळा सांगलें, रवी हॅज अ ब्युटिफूल स्माईल, लेट्स क्लॅप. रवी हॅज अ लविंग स्माईल. रवी इज व्हेरी कायंड. अशींची हांव मागीर सांगलें रवीक, रवी आतां एक तूं नवीन क्वॉलिटी घेवन येवका. आमकां सगळ्यांक तुका एप्रिशिएट करका. सक्कड चेडू येस मिस म्हणलेंची. कळ्ळें म्हणून. डू यू लायक एप्रिसिएशन? रवी येस मिस. ओके, कम अप विथ अ ग्रेट आयडिया. ओके म्हळें. येस मिस म्हणलो. नेक्स्ट डे आयलो. कळ्ळें? वग्गी कांय येनी पूण आयलो. मिस कसं नाही म्हूण लेखलें. आय सेव्ड वन लायफ. हांव म्हळें वाव, हाऊ डीड यू सेव? मिस, डू यू नो देर इज अ वेल? एक बांय आशिल्ली आमगेल्या स्कुला लागीं. हांव म्हळें येस. देर वॉज अ चायल्ड हू फेल इन द वेल. हांव म्हळें जायत ओके. I jumped into the well and saved that child. म्हणून. Very good. Let's all clap. He saved one life. म्हणून. भारी खुशी ताका. सगळ्यांनी क्लॅप केले. नेक्स्ट डे ऑपास. मिस I saved. सकड चेडू मागीर अशी पळोवंक लागली. मिस आवड. Okay, no problem. He's telling the truth. I believe him. म्हळें. But सकळ मिस चेडू. No, I believe him. He's telling the truth. Ravi, are you telling the truth? Yes, God promise. वचून बैस म्हणे. मागीर थर्ड डे ऑपास आयल भितर सकळ चेडू. मिस नो म्हणे. रवी, I believe that you are telling the truth. Yes, miss. Okay. Again you saved one child? Yes, miss. Girl or a boy? Girl, miss. मागीर एक child रबलो. Every day he saves one life. He jumps into the well. Ravi, yes. But not a single day his uniform gets wet. Ravi, no miss, there is no water in the well, it's dry well.
Let's believe him. Once I say I believe him, it's a dry well, okay. Huh. Now, but what I want to do is, yes, miss, तो child life save केला ना मैं. Yes, miss. Go and get the child in the class. Nervous. Ekdam nervous. Yes, go and get, because let us appreciate that child also. That child give you the opportunity. I don't recognize, miss. I don't recognize. You save the child and cannot recognize. I really can't recognize, miss. Believe me, believe me. Okay, fine, I believe. Tomorrow also you are going to save a child. Kossal gottu swe. Kai buddhi natilvari. 10 varsa chello. 8th standard. Yes, miss. Okay, so as soon as you save that child, what will you do is, what will I do? What will I do? Hold that child hand. Straight bring that child to me. Yes, madam. Thanks, Allah. I love slow. Well, no, miss. Today I wanted to bring that child to you, but that child was very mischievous. He slipped out of my hand and he ran and he sat in his class. So, sakkad chirudu ಮತ್ತೆ. Okay. So, Ravi, I got an idea. Yes. See, you saved so many lives. You're such a brave boy. So let's clap for Ravi for his bravery. Ravi, I want to recommend your name for Presidential Bravery Award. Thagaltand Patulshe. Yes. So only one thing I need to do is, tomorrow what we'll do is, both of us will go to police station. Billa, child so nervous. Why police station? It's a good chirudu Tagalmag station. Yes, take him to police station. Quiet. This conversation is only between Ravi and me. Ravi, it is a formality. I have to just fill the form and tell the policeman over there that he is the boy who saved so many children. I will fill the form, I will sign, I will stamp, police will stamp, everything will be done. And this particular paper will go to President, New Delhi, our honorable President. And then you will be awarded. So, don't forget, tomorrow after the school, we will go. Okay? चल पाप नर्वस जाऊन तोंडा तुला गळ्या तुला कंठ बाहेर ना. Yes, miss. Sakkad chirudu. Next day, our class santu rich pashi pudechi chirudu. Miss, miracle. Ravi is in the class before you, Miss Miracle. Ravi बसला थई. Ravi मग पडे तरस. Ravi पडे तरस. आणि आमक कळले तागेल भाष मक कळले की मक कसं कळलं म्हणून ताक कळले. सकडचे Miss, today to police station. I'm quiet. Absolute quiet. I don't want anyone to tell me to do anything. I'm happy. Ravi's come in the class before me, and I'm so sure
that from today onwards, not a single day, Ravi will come after the third bell. तो एक चॅलेक रिलीफ झाले. येस मिस सो मला गिव्ह अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू रवी म्हणून सगळेजण मॅटर ओवर म्हणाले. सकट चेडू म्हाका कशी पळय ताची. मॅटर टोटली ओवर. नो वन विल टॉक अबाउट एनीथिंग अबाउट रवी और एनी रिलेटेड मॅटर. सकट जण येस. रवी म्हाका पळोवन चंद एकदम कम्फर्टिंग स्माईल दिले. हांवें रवीक माथ्या हालयलें आनी आमकां कळ्ळें आनी ताचे नंतर तुमकां सांगचें म्हळ्यार बदलची रवी एक दिवस लेट येयली. हांव म्हळें मिगेल मनान तूं मिशन एकम्प्लिश्ड. कशी लागली ही काणी तुमकां? कशी लागली ह्या प्रोसेस तुमकां? ट्राय कराची. खंडीत 100% सक्सेसफुल. एप्रिसिएशन सक्कड प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. ओके? दिलसुचाक विसरनुकाची. थँक्यू. मात्र उडगासान सबस्क्राईब करायची आणि या बुक कशी लागल्या म्हाका खंडीत तिळशियाची. बाय.